प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर वोड 11 ते 17 पर्यंत। लूक चॅप्टर 7 वर्सेस 11 to 17। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ताचे मागीर अशें जालें, जेजू नायन म्हणलेल्या एका नगरांत गेलो आनी ताचे बरोबर ताचे शीस आनी खूब लोक वेतालो। नगराच्या दारोंड्या लागीं पावतना अवचीत एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताली। तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा। तिचे सांगाती नगरांतलो जायतो लोक आसलो। तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडो नाका। आनी फुडें वचोन ताणें तिर्देक हात लायलो। तिर्दी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ। आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो। आनी जेजून ताका ताच्या आवयचे आदीन केलो। सगलीं थटाकलीं आनी देवाची थूस करून म्हणटालीं, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक भेट दिवंक आयला। आनी ही ताची खबर आख्खे जुदेया सोभोवती गांवभर गाजली। प्रितीच्या बाबणीनो आयज आमी जे शिवर्तमान आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एका विधवेच्या पुताक जिवन कोत्ता। वो विधवेचो एकलोच पूत मेलोलो आसलो आनी ताका आतां पुरूंक ते आतां त्या रस्त्यार वताले। आनी भाव भयणीनो, जेजू त्या वाटेन वेतालो आनी तो पळयता हे विधवेचो एकलोच पूत मेलोलो आसा, ताका पुरूंक वता। आनी त्या वेळार जेजू कितें करता? तुमी समजा जेजू फकत थंयसर थांबतलो आनी की बरो एक म्हणून बागेवन कसो थंयसर आपली मुंडी सकयल करून तो म्हणटलो, आरे आतां हें मोडें वेता आतां पुरपाक। चूत जाले बाबड्याची, ह्या विधवेची, पूत मेलो आनी दुखी बरी जावन दुसऱ्या बरोबर आतां तेजे फुडें वेता काय? ना भाव भयणीनो, जेजू कितें करता? जेजू त्या विधवे बायले कडेन वेता आनी म्हणटा, रडो नाका। भाव भयणीनो, जेन्ना त्या वेळार जेजून ते बायलेक म्हणलेलें रडो नाका, ते बायलेन थंयसर चड रडोंक जातालें आसलें। तिच्यान थंयसर बोबा करूंक जातालो आसलो। वो आनी कोण म्हाका सांगता रडो नाका? तो जाणो हांव कितें भोगता तें? म्हजो एकलोच पूत मेलोलो आसा आनी वो आतां कोण येयला म्हाका सांगपाक रडो नाका म्हणून? हें आनी कितें? भाव भयणीनो, ह्या विधवेचो एकलोच पूत आपुरबायेचो, तिचे कडेन ती विधवा आसली, तिजो एकलोच पूत आसलो, तोय मरोन गेल्लो। आनी आतां जेजू थंयसर येता वाटेर आनी म्हणटा रडो नाका। ती जें भोगताली कोणूच नको आसलो। जी तें त्रास भोगताली तीच जाणो आसली आनी कोणूय तिका येवन थंयसर सांगपाक रडो नाका म्हणून तिजो ह्या वेळार तिच्या वाटेन येवन तिच्या दुखेन हें रडो नाका म्हणपाक एकदम चुकेचें आसलें। पूण भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेन्ना जेजू ते वस्तोरेक त्या विधवा बायलेक म्हणटा रडो नाका, आमकां देवाचें उतर आयज सांगिना की ती रडोंक बंद केली, पूण तिणें कसलोच गडबड करूंक ना, कोणाक सांगूंक ना, ती आनीक चड रडोंक लागूंक ना, पूण ती जेजूचें उतर आयकली। जेजू जें सांगलेलें, कित्याक जेजूच्या उतरांनी भाव भयणीनो पावर आसलो, शक्ती आसली, एक अधिकार आसलो। जेन्ना तिणें सांगलें ते विधवा बायलेक रडो नाका, ती रडपाक बंद कोत्ता। आनी जेजू त्या फुडें कितें करता? जेन्ना ती रडोंक बंद कोत्ता, ती आतां बावरता नासली, कित्याक जेन्ना कोण दुखेन आसा आनी रडोंक बंद कोत्ता कोणें सांगलां म्हणून ताका भावार्थ लागता। आनी तिच्या भावार्था लागून जेजू आतां आपलो हात धरता त्या मोड्याचेर आनी ते थांबतात
आणि त्या वेळार जेजू म्हणटा, तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. आणि भाव भयणीनो, तो तरणाटो आतां जिवो जाता आणि जेजू त्या तरणाट्याक जो मेलोलो आसलो आपल्या आवय कडेन, आपल्या आवयच्या ताब्यान पोत्तून दिता. आयज भाव भयणीनो, हें उतर आमी आयकलां. आमी पळयता कशे भाशेन जेजून ह्या तरणाट्याक पोत्तून पुनरुज्जीवन केलो, कशे भाशे ह्या विधवा बायलेक खुशालकाय हाडली, तिचो पूत पोत्तून जिवो आसलो. आयज आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा. आमी म्हणटा आमी जेजूचेर सत मानता. ज्यो वस्तू जेजून केल्ल्यो त्या वेळार 2000 वर्सां पयलीं कुड्ड्यांक दोळे दिल्ले, बेऱ्यांक कान दिल्ले, जी मेलिल्लीं तांकां पुनरुज्जीवन केल्ली, ज्या लोकांक चलोंक जायनासलें तांकां पांय बरे केले, आनी खूब लोकांक ताणें बरीं केलीं. भुकी नासलीं तांकां जेवण दिलें. आनी भाव भयणीनो, देंवचार बसल्यांचेर तांकां देंवचार काडले. आनी जेजून आमकां आयज जी आमी ताजेर सत मानता, ताजेर बावर दवरता, ही पदवी आमकां एक एकल्याक दिल्या. जेजून आमकां सांगलां, जी कोण म्हजेर सत मानतात, जी म्हज्या उतरा बरोबर चलतात, तांच्यांनी जे हांवें काम केलें तें करूंक जाता. तर आयज आमी विचारुया, आमकांच विचारुया, खरेपणी आमी जेजूचेर सत मानता काय? आमी फकत धर्मान बुडल्या, देवस्पण, मागणें, तीर्थ, नवेना हें सगळें देवस्पण करता, पूण आमच्या जिवितांत कसलोच बदलाव जाला काय? जें जेजून आमकां सांगलें आपल्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितांत घडटा काय? थोडो लोक म्हणटलो आमच्या जिवितांत घडटा, थोडो लोक म्हणटा आमी फकत धर्म करता, मागणें करता, आमच्या जिवितांत कांय बरें जाना, इतलीं वर्सां जालीं. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरया. ताणें आपल्या उतरान सांगलां तें आमी करुया. खरेपणी आमी जेजूचेर बावर दवरता जाल्यार आमी फकत बिश्टे आमी उतरांनी आमचे मागणें करपाची गरज ना. आमी सत मानून तें मागणें करुया. जें जेजून आपल्या उतरान सांगलां तें आमच्या जिवितांत घडोवन येतलेंच. आमी देवाची महिमा पळयतले. खरेपणी जें जेजून सांगलां आमच्या जिवितांत घडटलें, कित्याक देव आपल्या उतराक विश्वासी. हेंच करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.